काल सांगू लागला आमकां गेल्या त्या 5 वर्सां बाजार बांदया म्हणून आम्ही नाक केलो. आमी 2-4 फावटीं ताणें आमकां आपोवन हाडली कालूसान आमच्याक एक फावटीं उतर शिवून आलें एकडी आमच्याक उतर दिलां कित्याक सदां ते सवलते तशी रावल्या बरें जायना देखून आमकां एक फावट्याक उतर दिलां आनी आमची बोटकारांक पानेवकारांक सगळे आमी आपोवन हाडले आनी आमी उतर दिलां सगल्यांक बरें जाता तेच करपाक आनी ह्या लोमाण्यांक गाडयेक काडपाक. केन्नासून काडटा? हो 1 तारखेर काडटा म्हणटा न्यू वर्सासान 2 तारखेर बाजार बांधपाक तुम्ही मान्य केले. आमदार कार्लोस सांगता 1 मार्चा सावन मार्केटाचे काम चालू जातले. 1.5 वर्सान खंय मार्केट तयार जातले. सॅटिस्फाय आहा. एक न्हू वास्कोकार बरें जालें की लास्ट 5 वर्सां जालीं आमी एक नुस्त्या बाजार बांदूंक सोदता. आमकां तो बाजार बांदपाक जावना. सो हांव वास्कोकारा तर्फेन सगळे नुस्तेकारां बाजारकारां देव बरें करूं म्हणटा की हे आयज काम जालें म्हण आमकां. आनी आमचो न्यू चीफ ऑफिसर बी येयला. ही वॉज इन कोकोलीम एंड कुलचरेन. सो आय फील दॅट लायक ही इज लकी फॉर अस. एक मार्च फर्स्ट वीक म्हणल्यार तो बाजार काम स्टार्ट करतले कित्याक ते एक्सकॅवेशन करून फावंडेशन घालपाचें बिफोर द रेन्स. सो मार्च एप्रील मे 3 months वी विल गेट एंड विथीन 1.5 year from the date of starting the market within 1.5 year हांव ते बाजार 1.5 वर्सां भितर तो बाजार ताका बांदून दितलो. हे मार्केट 3 वर्सां फाटींच जावपाचे मात कांय राजकारण्यांक लागून तें जालें ना म्हूण मुरगांव पालिकेचो अध्यक्ष दीपक नायक सांगता. आयज बाब कार्लोसान आमकां एक प्रोजेक्ट हाडलो आनी तो आतां आमकां सक्सेस जाता. म्हाका दिसता हो सक्सेस आमचे 3 वर्सां पयलींच जावपाचो. कशें तरी पॉलिटिकल हेका लागून तो उरलेलो. आयज आमी एक बरें सांगूंक सोदता की वास्कोन जो बरो प्रोजेक्ट येतलो तो फीश मार्केट. आयज जवळ 40,000 लोकांक फीश मार्केट जाय. कशें तरी पॉलिटिक्साक लागून ते खंय तरी आडखळ घालता. आयज तो प्रोजेक्ट जाता. म्हाका दिसता इवन तेंच्यांनी एकूच कॉरेज सांगला की तांकां ते भायर कोण बसता रस्त्यार कोण वेंडर्स बसता फीश घेवन तांकां काडपाक जाय. तेचेर आमी इमिजिएट एक्शन घेतले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.